नमस्कार. दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळीत आयज आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसा गोंयचे एक अशे आस्तुरी जे एक उत्तम नाट्यकर्मी म्हणजे थिएटर आर्टिस्ट आसा, त्याच बरोबर ते कंटेंट क्रिएटर म्हटल्यार इंस्टाग्राम क्षेत्राचेर सोशल मिडियाचेर एक बरो वावर करता. ताचें नांव आसा मारिटा डिसोजा. मारिटा बाय, तुका खूब खूब येवकार आमच्या ह्या स्टुडियोत दिल से गोमंतक ह्या कार्यावळीत. तूं एक बऱ्या पैकी थिएटर आर्टिस्ट आसा, त्याच बरोबर तूं आतां इन्फ्लुएन्सर ह्या क्षेत्रांतूय नामना करता, बरे फॉलोवर्सूय तुजे वाडत आसा. सो दोनूय थिएटर आनी त्याच बरोबर इन्फ्लुएन्सिंग म्हणजे की कंटेंट क्रिएटर सुद्दां हितून गरजेची आसता ती एक आर्ट, कला, एक्टींग. सो ह्या दोनूय गजालीं कडेन तूं कशा तरेन पळयता? पयलीं थँक्यू म्हाका हांगा आपयल्ल्या बद्दल. आनी सेकंड म्हणजे जेन्ना आमी थिएटर करता, स्टेजीर आसता आनी कॅमेरा एक्टींग, ती खूब डिफरन्स आसता. आनी हांव स्वताक इन्फ्लुएन्सर म्हणचें ना, बिकॉज कोणाक इन्फ्लुएन्स करप म्हाका अशें दिसता की हांव करपाक शकना. आपआपलें एक मत आसता. हांव कंटेंट आनी इफ म्हाका कोण आपयता न्ही तर हांव वयतालें तशें. आनी कंटेंट आतां हांव बरोवपाक लागलां आनी म्हाका 60 or 1 minute तेजें बरोवपाक येना. म्हाका रायटींग आवडटा, बट हांव फूल स्टोरी बरयता. म्हाका ती स्टोरी बरोवपाक आवडटा, अर्दे वराचें आसूं, 1 वराचें आसूं. म्हाका ते 30-60 सेकंड्साचो म्हाका रील जायना, बट तरी हांव आतां ट्राय करता. पयलीं म्हाका आमी सुशेगाद, अक्षय म्हाका आपयतालो, तेंच्या वांगडा हांवें रिल्स केला. इवन हांव केन्ना केन्ना अशें आयडिया दिवंक सोदी, म्हाजे आयडियाज आसा न्ही, मागीर अशें दिसतालें की ती तेजी पेज हांव दिवंक शकना, रायट. ते तेजे थॉट्स आसतले, ती तेजी पेज, आनी हांव मदीं उलयलें म्हाका बरें दिसचें ना. सो हांवें केन्ना अशें सांगूं ना. आनी आतां हांव म्हाजे इन्स्टार स्वताचें कितें करता. इवन आतां हांव युट्यूबाचेर हांव चड एक्टीव आसा. युट्यूबूय आसा? हय, युट्यूब आसा, ड्रामा क्वीन. आनी थंय हांव व्लॉग्स घालता, चॅलेंजीस घालता, अशेंच. आनी आमचो एक किरदार फिल्म्स म्हणून प्रोडक्शन आमी एक स्टार्ट केला. हांवें आनी म्हाजो फ्रेंड वेदांग गावडे म्हणून, तेणीन हालींच. आनी आमची फर्स्ट एक शॉर्ट फिल्म येयला, अंतिम फैसला, आनी तेजें सॉंगूय भायर सरलां. आनी खुबशे फुडें स्क्रिप्ट्स आसा जेचेर हांव काम करता. ओन प्रोडक्शन? हय, ओन प्रोडक्शन आमी स्टार्ट केलां. त्या खातीर तुका खूब खूब शुभेच्छा. बऱ्या पैकी ह्या हितून क्षेत्रांत म्हणजे तुजें प्रोडक्शन आहा तेका बरें तुका लाभ मेळटलो. पूण तुजी सुरवात स्टार्टींग म्हणजे थिएटरांतल्यान जाली काय हे कंटेंट क्रिएटरान? ना, थिएटर. फर्स्ट कितें जाल्लें, हांव जेन्ना स्कुलान आसलें न्ही, म्हाका एक चान्स मेळ्ळो. बिकॉज हांव डान्स इतलें बरें करना. सो गॅदरींग आसली 5वेन आसतना, आनी तेन्ना म्हाका एक चान्स मेळ्ळो. म्हाजे टिचरीन म्हाका एक ड्रामान घेतलें. तेन्ना म्हाका कांय खबर नासलें. तेजे पयलीं केलें, पूण तें भुरगेपण न्ही. आनी 5वेन अशें आसलेलें की कितें म्हणून हें नाटक कितें आसतलें. आनी म्हाका मेळ्ळो, चान्स मेळ्ळो. हांवें गेलें, हांव स्टेजीर एकूच डायलॉग घेतले हांवें, बाकीचे सगळे विसरले हांव. पूण जी गर्दी आसली पळय, अशें सगळीं पळयतालीं, म्हाकाच न्ही, आपआपले भुरग्यांक पळोवपाक गेल्ले पेरंट्स, पूण अशें दिसतालें ते म्हाका पळयता. आनी ती गर्दी पळोवन परफॉर्म करपाक जावंक ना, अजिबात ना. तेन्ना अशें जालें की ना, म्हाका करपाक जाय, म्हाका ही स्टेज आवडली. ते लोक आसा ते म्हाका पळयतात ते पळोवन म्हाका अशें दिसलें ना, फुडें म्हाका जाय. सो स्लो स्लो हांव घरा कितें करतालें, आरसो घेतालें. आनी हो एक एक्सरसायज, आरसो घेवन बसप आनी आपले एक्सप्रेशन्स पळोवप, आमी कशें दिता, आमी कशें उलयता, आमचो आवाज, आमचे दोळे कशे उलयता. सो हांव आरसो घेवन अशें बसतालें आनी खंयचे डायलॉग्स, हांव बॉलिवूड फॅन, सामकें फिल्मी. सो ते डायलॉग्स हांव कंटिन्यू उलयतालें की आरशान पळोवन उलोवप. आनी म्हाजो पप्पा म्हणी, तूं एक दीस पिशें जातलें, अशें बडबडटा आनी पिशें जातलें. आनी एक्चुअली हांव जालें. आनी तेन्ना तुका खबरूय नाशिल्लें की हो एक्सरसायज म्हणून? कांयच खबर नासलें. हे मागीर जेन्ना थिएटर शिकता तेन्ना ते टीचर सांगता की हारशा समोर परफॉर्म करा बीन म्हणून. मेन तोच आसता, जेन्ना डायलॉग्स आमी घेता तेन्ना हारशा फुड्यान रावन पळोवपाचें की आमी कशें दिसता तशें. सो तेजे मागीर हांव जेन्ना 9थान आसलें तेन्ना म्हाजी भयण 11थान आसली, आनी तेणी म्हाका सांगलें की एक सर येता गो म्हणून शिकोवपाक एक्टींग. म्हणल्यार एक्टींग 2 वर्सां हांवें सामकें अशें काडलें की म्हाका 11थान वचूंक जाय. 11थान पावलें आनी थंय सर येताले, विजय कुमार नाईक सर. हय, ते आमकां वर्कशॉप घेवपाक येयल्ले. आनी थंय म्हाजी मराठी
लायक बरी आसली, आं. अजून ओके ओके आसा, आं. पूण ती मराठी ऐकून हांव सिलेक्ट जालें. सरांनी पण म्हाका म्हटले तुझी मराठी चांगली आहे म्हणून तू सिलेक्ट झाली आहे म्हणून. ओके. आणि आय वॉज लायक ओके थँक्यू सो म्हटलें. आनी हांव थंय 1 वर्स हांव गेला. ओके. सो विजय कुमार नायकान तुका सिलेक्ट केले. हय. ते व्हडले नाट्यकर्मी म्हणजे तेंच्यांनी तुका सिलेक्ट करप म्हणजे निश्चित तेंच्यांनी तुज्या भितून कितें तरी पळयलां आसतलें. हय. आनी तेन्ना हांव खरें सांगता, झिरो कॉन्फिडन्स, कांयच नासलें. हांव स्टेजीर अशें पावलें की हांव अशें हें जातालें, थंड पडटालें. इवन आयजूय हांव नर्वस जाता. ओके. आनी म्हाका अशें दिसता की नर्वस जावपाकूच जाय. ओके. नर्वसनेस मेन आसता, ओके. तेजे मागीरूच आमकां पूण म्हाका तुजी गजाल आवडली म्हणजे ती म्हणजे तुवें सुरवातेक सांगलें की आपूण थंय स्टेजीर परफॉर्म करूंक पावोंक ना आनी थंय तूं खचून वचूंक ना, नाल्यार कोण मागीर ती फाट फिरयतात की आपल्या कडेन जमोंक ना, हें आपल्याक उपकारना बाबा. पूण तुवें थंय तूं टिकून रावलें थंय आनी तुवें फुडें मागीर हातूंत संघर्श करून आतां तूं फक्त परफॉर्म करिना जाल्यार तूं शिकयता. हय, थिएटर वर्कशॉप घेता हांव. आनी ते म्हाका विजय सरा कडसूनच अशें दिसलें. बिकॉज जेन्ना हांव सो तुवें 2014 थिएटर आर्ट Proper हे डिप्लोमा किंवा डिग्री कोर्स करूंक ना. ना. सो तूं खंय शिकला थिएटर? हांव हॉर्न्स थिएटर ट्रेनिंग सेंटर फोंड्या आसा आनी विजय सर घेताले. थंय हांवें 1 वर्स 11थान आसतना आनी आफ्टर 12th म्हाका स्टडीज थंय म्हाका लक्ष घालचें पडलें. बट अशें जालें की तेजे मागीर म्हाका कोण सांगपी मेळना की थिएटर अशें आसता, कला अकॅडमीन तूं वचपाक शकता, ललितान तूं ट्राय करपाक शकता, डिप्लोमा आसता. हें म्हाका खंय सांगपाकूच कोण मेळोंक ना. तशें गायडन्स तुका मेळोंक ना कांयच मेळोंक ह्या ना. क्षेत्रांत येवपाक ना. आनी घरानूय तशें येना न्ही. पूण विजय कुमार सरान तुमकां सांगूंक ना की बाबा थिएटर आर्ट आहा ते बरोबर ललित कला केंद्र आहा पुण्या, NSD करपाक शकता तूं? हय, तेन्ना कशें जालें जाणा, म्हाजे कडेन मोबायल नासलो आनी सोशल मिडियार हांव खंयच नासलें. इवन हांव अशें स्ट्रिक्टनेस आसले घरान. ओके. सो तशें हांव भायर सरूंक पावना आनी सामकें हांव उलयनासलेलें, उगी हें तें तशें आसलें. ओके. म्हाका सो मेळोंक ना. आतां घरच्यान कसो तुका सपोर्ट मेळटा घरांतल्यान? घरच्यान फर्स्ट म्हणजे जेन्ना आफ्टर कॉलेज म्हाका चान्स मेळ्ळो, कमर्शियलान म्हाका कॉल येयलो आनी तेन्ना अशें म्हाजो पप्पा मातसो हें जालो की रातचे भुरगे वयतले. म्हणजे रिहर्सल्स बीन रातची. हय, कमर्शियल ड्रामाज म्हणजे रातचेच आसता पळय. ड्रामा नाटकाय रातचीच जाता. रातचेच जाता, प्रॅक्टीस हे तें. पप्पा मातसो हें जालो की ना म्हणपा लागलो. पूण जेन्ना स्लो हांव आसलें म्हाका जाय, म्हाका एक्टिंग करपाक आवडटा, हांव वयतलें. पूण एक पप्पाचो विश्वास आसलो की हांव तो विश्वास केन्ना तोडचें ना. ते मेन आसता पॅरंट्साचें. सो हांव गेलें, हांवें कमर्शियल ड्रामाज केले, फुडें सगळें सारकें जालें. आनी जेन्ना पप्पाचे फ्रेंड्स म्हणपा लागले की चेडूं बरें करता, एक्टिंग बरें करता, तसो पप्पा येवन म्हणपा लागलो घरान. म्हाका आयज म्हाजो फ्रेंड मेळ्ळो, तो सांगतालो म्हाका. सो तेन्ना खंय तरी अशें पॉझिटिव्हिटी आसता पळय, तें म्हाका मेळपाक लागली. ओके. कमर्शियल खंयची नाटकां तुवें केला आनी कितली शोज तुवें केला? फर्स्ट हांवें स्टार्ट केल्लें तें हे बेबी म्हणून फर्स्ट म्हाजें कमर्शियल आसलें. हे कोणाचें नाटक? हे सकाराम म्हणून एकटो आसलो, तेजें नाटक आसलें. आफ्टर दॅट कोरोना येयलो. ओके. म्हणजे अशें जालें की जे बरें जाता न्ही, थंय फुल स्टॉप पडला म्हाजें. ओके. म्हणजे कोरोनाच्या आदी म्हणजे तेच्या पयलीं तुजी जर्नी स्टार्ट जाली ना? हय, 2019. ओके. फर्स्ट 2014 जाली, मागीर 12th येयलें, स्टडीज येयले, सगळें जालें, थंय ब्रेक पडलो. परत 2019 म्हाका चान्स मेळ्ळो. ओके. कोरोना येयलो, थंय ब्रेक पडलो. मागीर तो ग्रूप बंद जालो आनी तेजे मागीर म्हाका आनी एक कॉल येयलो मराठी ड्रामा. ओके. बिकॉज हांवें एक गांवान तेंचे मराठी ड्रामा केलो आनी तेणी म्हटलें की मराठी बरी आसा तुजी, करतलें काय. पूण म्हाजो पप्पा थंयसरूय मातसो हें जालो की कोरोना मातशें चड मेळटा हें तें. तुवें सतत परत उल्लेख केला की आपली मराठी बरी आसा, मराठी बरी आसा. खंयचो एक डायलॉग बीन तुका याद आसा जेचे वयल्यान आमी तुमकां पारखूंक शकता की बाबा खरीच तुजी मराठी बरी आसा? हांव तुका व्हिडियोज धाडटा. आतां म्हाका जावचें ना. पाठ म्हणजे आसा, बट म्हाका ते मातशें हें दिसता. ना, तूं एक्टिंग करूं नाका, बस उलोवन दाखय फक्त. जमतलें? सद्या तरी येयना. मागीर
ओके ओके बरें उपकार. सो व्हिडिओ धाडटा तुका मागीर तूं घाल ओके ओके. मदींच. सो परत परत तुवें उल्लेख केलो की आपली मराठी शुद्ध आसा, अस्खलीत आसा म्हणून, आणि त्याच बरोबर तुजी भाशा जी आसा, कॅथलीक म्हटलें की त्यांचो एक्संट वेगळो आसा आणि तुजो एक्संट सारको कोंकण्यान भशेन आसा कोंकणीचो. एक्चुली हांव जेन्ना शाळेन आसलें, धाकटें आसलें तेन्ना म्हाजी तशी कोंकणी नासली, पूण जेन्ना फ्रेंड्सां वांगडा मिक्सअप जालें पळय तेन्ना म्हाजें उलोवप जालें तशें आनी सेम ते टोनान वचपाक लागलें. तशें फुडसून कोण मेळोंक ना उलोवप आनी नॉर्मल जशी कोंकणी आसता तशें. आनी केन्ना हांवें हें करूंक ना की ना म्हाका तशें उलोवंक जाय, जावंकूच ना तें. आनी फुडें वचून म्हाका एक म्हाजे फ्रेंड मेळ्ळे, तेज्या वांगडा हांव मराठी उलोवपाक लागलें. मागीर हांव रिडींग करतालें, हिंदी, मराठी. आनी म्हाका हें खबर नासलें की फुडें वचून हें म्हाका बऱ्याक पडटलें रिडींग. एज अ एक्टर किंवा एक्ट्रेस म्हणून तुका सगळ्या भाशेंचो तेजेर प्रभुत्व आसप खूब गरजेचें आसा. सो तुका पयलीं खबर नाशिल्लें की आपल्याक ह्या क्षेत्रांत येवपाचें आसा किंवा आपल्याक असो फायदो जातलो ह्या भाशेचो म्हणून, आनी तो तुका जालो. हारशेचो हांव पयलींसूनच अशें आतां हांव चिंतता की ना खंय ना खंय डिसिजन्स मातशे आसता पळय, लायफ जशी वयता पळय फुडें आमकां तो फायदो मेळटा. आनी तेजे मागीर हय मराठी मागीर हांव रीड करतालें, पूण आजून हांव म्हणटा की म्हाका ते जड शब्द आसता पळय ळ क्ष ते केन्ना केन्ना जमाना. हय, सो चुकता, पूण तेजे मागीर हांव कितें करता, प्रॅक्टीस करता परत परत तो शब्द. जशें विजय सर आमकां सांगताले की तो इफ एक शब्द येना परत परत प्रॅक्टीस कर. सो तशें. पूण कोंकणी म्हाजी अशीच आसा. इवन हांव तियात्रान म्हाका खुबशे ऑफर्स येयल्ले. हय तेच म्हणटा, तुवें मराठी नाटकां केला, कोंकणी नाटकां केला, सो तियात्रान तुवें अजून मेरेन काम. म्हाका ऑफर्स येयल्ले, बट अशें जालें की ना म्हाजो टोन तसो ना हांव करपाक, बिकॉज कित्याक म्हणून वचून तेंचे हें करूं. तातूंतल्यान तुका तूं उलोवचें पडटा मुद्दाम तशें. हय उलोवचें पडटा. सो तशें नासलें. आनी म्हाका एकट्या फ्रेंडानूय सांगलें अगो प्रॅक्टीस कर, जातलें तुज्यान. इवन हे प्रॅक्टीसून म्हणजे प्रॅक्टीस करूनच फुडें हें जाता न्ही. हांवें म्हणलें ना रे नाका आसूं, बेश्ट तेंचो टायम कित्याक हें करूं हांव वेस्ट करूं. सो हेच्या फुडें म्हणजे आतां तुवें गोंयांत सद्या आतां तूं म्हणटा कमर्शियल नाटकांय तूं करता, आनी त्याच बरोबर सद्या जर वातावरण पळयत एकंदरीत गोंयचें, जाल्यार तुका कितें दिसता गोंयांत कसो कितें युवकांक प्लॅटफॉर्म आसा नाटकाच्या क्षेत्रांत वयर सरतलो जाल्यार? एक तर एक्टर तेंचो स्ट्रगल डिफरंट आसता. जेन्ना हांव एक्टर जावंक सोदी तेन्ना हांव खूब हॅप्पी अशें आसतालें की ना हांव एक्ट्रेस जावंक सोदता, हांव एक्ट्रेस जावंक सोदता. बट आतां अशें दिसता की हे जे एक्ट्रेस ऑर एक्टर तेंकां कितलो स्ट्रगल आसा तो हांवें आतां पळयलो, आतां म्हाका कळटा. बट अशें म्हणना की ना तुमी एक्टर जावं नाका, तुमी हे क्षेत्रांत येवं नाका, तशें हांव म्हणना. बट जस्ट डिसिजन रायट घेयात. जशें म्हाका मेळोंक ना न्ही सारकें डिसिजन घेवपाक, और म्हाका कोण गायड करपाक मेळोंक ना. म्हणजे आपलो उदरनिर्वाह सांबाळून ह्यो छंद म्हणून जोपासचो. म्हाका अशें दिसता कितें जाणा, दोन ऑप्शन, हय दोन ऑप्शन दवरात, ए एंड बी. इफ हे ना तर हे. इफ आवड आसा तुमी एक्टींग हें करपाक शकता, बट फूल टायम दवरूं नाका. बिकॉज हांवें आतां फूल टायम दवरला आनी म्हाका हो प्रॉब्लम हांव डायरेक्ट सांगता की म्हाका हो प्रॉब्लम येता की अशें तूं चड पे करता, म्हणजे तूं चड पे सांगता आमकां, तशें आमकां पॉसिबल जावचें ना. इवन एज एन एक्टर आमकां स्वता आमी काम केलां न्ही, आतां एक मुवीन ऑर कितें शॉर्ट फिल्मान ऑर खंयसरूय नाटक केलां, आमकां कॉल करचो पडटा की मातशें पेमेंट धाडटा न्ही, पेमेंट केन्ना धाडटा. बाकीचे जॉब्स कशे, थंय तुमकां स्ट्रगल आसात, हॅक्टीक आसता, येते तुमकां पे येता. आमकां तो कॉल करचो पडटा केन्ना केन्ना की बाबा तुमी पे धाडटा न्ही, बजेट कमी आसा, हे कमी आसा. बाकीच्यांक सगळ्यांक तुमी दिता, बट एक्टर्सांक न्ही अशें धरलां की ना करतलो एक्टर, तो कलाकार. इवन म्हणटा म्हाका की तूं कलाकार मुगो, तुवें हे स्टेजीक हे रंगदिवतेक मान दिवंक जाय. ते ओके आमी मान दिता, जितले दिता आमी एक्चुली दिता, बट पोटूय आसा न्ही, कलाकाराचे पोटूय आसता, थंय तेंकां पेमेंट मेळोंक जाय. बरोबर. तेंचे मेहनतीचे जे मानधन आसा ते मेळोंकूच जाय. आनी एवरी टायम हो टॉपीक उलयताच हांव, बिकॉज म्हाज्या वांगडा खुबशें जालां.
जेन्ना हांवें फूल फोकस हेचेर केलो एक्टिंगेचेर केलो, जेन्ना कळपाक लागले मॅच्युरिटी पयलीं नासली, आतां स्लो स्लो येयली, जेन्ना कळपाक लागले की ना तूं सगळ्यां खातीर करता, आफयता थंय वयता, काम करता, बट तेजे मागीर कितें, तेजे मागीर तुका विचारपाक कोण नासता, सगळे जे कितें आसता पळय आपले ते स्वताकूच सांबाळचें पडटा, रायट. त्याच बरोबर आतां गोंयांत चडशे नाट्य कलाकार आहा ते चित्रपटांनी काम करता आसतना गोंयच्या फिल्मांनी आमकां काम करता आसतना दिश्टी पडटा. सो थंय तुजो दृश्टिकोन कसो आसा, म्हणजे तुवें काम केलां काय? ना, हांवें फिल्म्सांनी बीन तशें करूंक ना, बट म्हाका अशें दिसता की आतां खंय तरी गोंय फुडें वयता, लायक कलाकार जे ऑडिशन्स बीन दिवंक ना केन्ना? हांवें केन्नाच दिवंक ना. ओके. बाकीचे हांवें म्हाका शिफाली म्हणून आसा, तेणीन कॉल केल्लो हांगा अशें अशें ऑडिशन आसा म्हणून, हांवें एकदां दिलें, थंय हांव सिलेक्ट जालें, आनी वरुण धवनाची मुवी आसा तितून हांव एक धाकटोसो रोल केला, बारीकसो रोल. हय. तेजे मागीर आनी एक ऑडिशन दिलें, थंयसून अशें जालें की त्या ऑडिशनासून म्हाका आनी 2 ऑफर मेळ्ळे. ओके. सो इवन म्हाजे एक्टिंगानूय तशें कमर्शियलानूय काम केलां मगो तर? काम केलां, बट हांव इतलें हें ना, सॅटिस्फाय ना, बिकॉज जशें आमकां मेळोंक जाय तशें मेळना. कित्याक मुंबय बीन सुद्दां एक शब्द उलोवप सुद्दां म्हणजे ते म्हणटात की आपण ते पिक्चरान काम केलां, ते काम केल्ले आसतना सांगता तूं आपण काम करूंक ना. एक्चुअली हे जे मुवी केला तुका म्हणजे असो बरो पैकी रोल भितून बरे तुका डायलॉग्स आसचे आनी तूं एक इस्टॅब्लिश जावची असो रोलाक तूं आपणें काम केलां म्हणटा. ऑब्वियस. कित्याक सांग, जेन्ना आमी इतले वर्सां, आतां तुका एग्जांपल दिता, आतां जेन्ना आमकां कॉल येता की तुमी मातशे आसा न्ही फ्री, ऑडिशन दिया, ते तुमकां असो असो रोल आसा, मागीर जालें की मातसो 5 मिनटाचो आसा, करून चला, तो आमकां आफयता, फूल डे बसयतात, जशें हांवें पळयलां, कळ्ळें, फूल डे बसयतात, तुमकां सारकें ट्रीट करिना, हांवें सगळे तरेचे पळयलां. ते एक्सपिरियन्सान हांव तुमकां सांगता. सो ऑडिशनाच्या प्रोसेसांतल्यान गेला तूं? गेला, फूल गेला. म्हणून हांव सांगता की डिफिकल्ट आसता, पूण केन्ना अशें जावंक ना की ना हांव म्हाका नाका एक्टिंग करपाचें ना, हें ना, म्हाका आवडटा. पूण तुज्या नजरेंतल्यान कशें आहा गोंयच्या कलाकारांक म्हणजे फिल्मांनी काम मेळोवपाक कितपत सोंपें किंवा कठीण आसा? खूब डिफिकल्ट आसा. कित्या खातीर कठीणाई येता आसतली? म्हाका हें इतलें खबर ना, बट हांवें जितलें पळयलां की खूब डिफिकल्ट आसता. म्हाका जो रोल मेळ्ळा वरुण धवनाच्या वांगडा हांवें काम केलें, तें ओके जालें. थंय सुद्दां हांवें अशें पळयलां, पॉलिटिक्स पळयलां. हय, थंय सुद्दां पळयलां, बाकीच्या जाग्यार पळयलां. हांव हें म्हणना की सगळेच कडेन म्हाजे बॅड एक्सपिरियन्स आसा, थोडे जाग्यार खूब बरें जालां, लायक प्रॉपर. पूण गोंयकारांचो परफॉर्मन्स किंवा भाशे खातीर बीन तेका फाटी उरता काय, अशें बीन कितें आसा? म्हाका दिसता हिंदी एक लँग्वेज आसा, तितून खंय तरी मातशें फाटी उरूंक शकता, बिकॉज आमचो तो टोन जायना, मॅच जायना. बट अशें न्ही की तुमी ट्राय करपाक शकता. पूण निश्चित आतां इतकी जी ऑडिशनां जाता पळय, म्हणजे जे भायले बॉलिवूडांतले जेन्ना गोंयांत येता ऑडिशनां घेवपा खातीर, तेन्ना ते अशा गोंयकारांक सिलेक्ट करता की बाबा तेका प्युअर हिंदी येवंक जायना, तेका गोंयचो असो कॅरेक्टर जाय आसता, आनी तेजे हिंदींतल्यान ते कळोंक जाय मातशें की बाबा हो गोंयचोच म्हणून, हेजो एक्सेंट जो आसा तो मातसो कोंकणी आसा, तेजी हिंदी अबे क्या रे इधर आय रे थोडा, आमकां हेच्या कळटा न्हू बाबा ही गोंयकारांची हिंदी म्हणून. सो अशें हांकां सोदतात ते कॅरेक्टर. हय, एज एन एक्टर म्हणून केन्ना सोदूं ना. थंयच खंय तरी वायट दिसता की तुमी सगळे भायले हे करून प्रॉपर हे करून तुमी गोंयकारांक सोदता जस्ट फॉर शूट ते म्हाका आवडना. इवन 1-2 हांवें केले आनी मागीर परत कॉल येवपाक लागले. हांवें म्हटलें ना, इफ प्रॉपर रोल आसा न्ही तरूच म्हाका सांग. एक्झाम्पल हांव तुका कितें सांगतलें जाणा, की जेन्ना कॉल येता न्ही, तो आतां 5 वर्साचो धाकटो भुरगो आसूं न्ही, 10 वर्साचो आसूं, तेजे फर्स्ट टायम आसूं न्ही, तेन्ना म्हणटात ना पेड जावचें ना, तुका बरे एक्सपिरियन्स मेळटले, तुका फुडें वचून काम मेळोंक शकता, तेन्ना ओके. पूण जो मनीस 5 वर्सां 10 वर्सां हे फिल्डान आसा, तूं तेका कॉल करून सांगता की ना तुका न्ही हांगासून फेम मेळोंक शकता, तुका एक्सपिरियन्स मेळटलो. तेणीन 10 वर्सां एक्सपिरियन्स घेतला, तेणीन खूब कितें पळयलां, जितून तो आतां हांगा आसा की ना बाबा म्हाका काम जाय, म्हाका म्हजे फॅमिलीकूय पळोवंक जाय, म्हाका फाटलें सगळें पळोवंक जाय.
म्हाका कितें दिसता जाणा, सगळे आपापलो एक डिसिजन आसता, बट बॉम्बे स्ट्रगल आसा. बॉम्बे हांवें इतलें पळोवंक ना, बट म्हाका म्हाज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका सांगलां म्हणजे की तुका कशें केन्ना कशें दिसोंक ना आसता. की आपूण बॉम्बे वयचे? तुजी मराठी बरी आसा म्हणून आपल्याक मराठी सिरियल आसूं किंवा पिक्चर आसूं थंय आपण ट्राय करचें अशें तुका दिसोंक ना केन्ना? खूब दिसला. इवन गौरीश तुका सांगता, हांवें ट्राय केलें ओके. म्हाजे घरान पप्पाक सांगपाक, बट म्हाजो पप्पा खूब भियाता. लायक असो म्हणटा, ना बॉम्बे नाका, नाका बॉम्बे नाका. ओके. तशें एक जाला न्ही, इमेज क्रिएट जाला Create की जाला. चेडवां थंय वचूं जाल्यार तेंकां कितें करचें पडटा, ऑर कितें म्हणजे खंय ना खंय म्हाज्या पप्पाक इतली नॉलेज आसा की तेणीन केन्ना धाडूंक ना म्हाका. बरोबर. पूण हांव म्हणटालें की एकदां ट्राय मागीर करता तूं- मरे पप्पा. सो पप्पान म्हटलें नाका. मागीर वचूंकूच ना तूं? ना, हांव एकदांच अशें गेल्लें, पूण म्हाजे भयण आसा बॉम्बे. ओके. सो थंय गेलें आनी पळयलें. तुज्यान अशें करूं येतालें की बाबा ऑडिशन खंयसरी आसा बॉम्बे जाल्यार हय. एक दीस वचून ऑडिशन दिवन तूं येयलें, तुका थंयच रावपाची अशी गरज ना. तशें मेळोंक जाय न्ही हय. गौरीश. हांव बॉम्बे गेल्लें अशें फूल एक्टर्स आं. स्ट्रगलिंग एक्टर. म्हाका जे जाग्यार दिसता थंय स्ट्रगलिंग एक्टर्स. ओके. आनी गोंयान अशें आसा की गोंय आतां फुडें वयता. हां. कितें आसूं आतां एप्स येता ऑर तेंचे आपापले प्रोडक्शन, हे सगळें पळोवन हांवें म्हटलें की इफ म्हाका रायटींग आवडटा, म्हाका बरोवपाक आवडटा, इतले वर्सां म्हाका चान्स मेळोंक ना, जाल्यार हांव म्हजे कला आसा रायटिंगाची ती हांव भायर कित्याक काडना. मागीर म्हाजो फ्रेंड मेळ्ळो वेदांग. आमचो कॉन्टेक्ट जालो बिकॉज तोवूय एक बरो एक्टर. हय हय. सो तेणी म्हाका आमचो कॉन्टेक्ट जालो. हांवें म्हटलें की म्हाका रायटींग आवडटा, ताका डायरेक्ट करपाक आवडटा, आमकां दोगांयकूय एक्टींग आवडटा. सो तेणी म्हटलें की आमी प्रोडक्शन कित्याक ओपन करना, बाकीचे सगळे आसा, प्रोडक्शन कित्याक ओपन करना. हांवें म्हटलें ओके, पण खंय? युट्यूब. म्हटलें ओके. सो आमचो किरदार फिल्म्स प्रोडक्शन आतां आसा, तो आमच्या दोगांयचो लायक उलोवन आमचें जालें तें, पूण स्लो प्रोसेसान जालो. ओके. तशें. सो एक्टर्साचें अशें जालां की स्वता आतां करचें पडटा, आपली कला भायर काडची पडटा. त्या व्यतिरिक्त तूं शिकयताय बी? तूं कोणाक हय. म्हणजे खंयच्या वर्गांतल्या हांकां शिकयता? म्हणजे आतां- तरणाट्यांक शिकयता काय भुरग्यांक शिकयता तूं? एक्चुली म्हाका दोनूय कडसून कॉल येता. ओके. कळ्ळें. धाकटे भुरगे अशें आसता की आतां 24 तारखेसून तेंचो एक वर्कशॉप घेतले हांव 7 दिसांचो. सो थंय म्हाका अशे कॉल्स येयला 20 वर्साचे, 22, मागीर 30, 35. तेंकां इच्छा आसता शिकपाची हय नाटक? हय. इवन म्हाका 40 मेरेन तरी म्हाका कॉल येयला की तुमी व्हडल्यांक घेयना. म्हणलें ना, भुरगे आसा 9 to 16 तेंचे मेरेन. इफ फुडें हांव घेता न्ही, तर तुमकां हांव शुवर कॉल करता. ओके. तशें. पूण ते कित्याक लागून शिकपाक सोदता? म्हणजे गोंयांत कितें म्हणून संदी आसा एक्टींग शिकोन? एक तर कॉन्फिडन्स मेळटा. हांव तुका सांगता, जेन्ना हांव विजय सरा कडेन गेल्लें न्ही, तेन्ना हांव अशें रावतालें, अशें डायलॉग सुद्दां जायनासले. ओके. एक वर्स सोंपत येयलो न्ही, तेन्ना हांव इतलें कॉन्फिडन्स जालें. हांव म्हणजे खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर तूं उलोवपाक आतां हांव शकता. तुजे कडेन पळयता पळय, दोळ्यान दोळे घालून पळयता, तेन्ना म्हाका जायनासलें. तेन्ना हय अशें जातालें. ओके. एक वर्स सोंपत येयलो, हांव दोळ्यान दोळे घालून उलोवपाक ओके. लागलें. म्हणजे थिएटर शिकलेलो मनीस खंयच्याय स्टेजीचेर खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर देंवंक शकता, परफॉर्म करपाक शकता, उलोवपाक शकता. ओके. सो तेका लागून म्हाका अशें दिसता की जे भुरगीं आसता पळय अंडर कॉन्फिडन्स, तेंकां अशें दिसता की ना म्हाजे कडेन काय जावचें ना. इवन पेरंट्स नोट करता की ना म्हाजो भुरगो न्ही एका फुडें धाडया. ते आतां डान्सानूय आसूं न्ही, पेरंट्स अशीं जाल्यार की डान्स आसूं न्ही, कितें आसूं न्ही, धाडया. बिकॉज म्हाका त्या टायमार, म्हाज्या टायमार तशें कांयच मेळोंक ना एक्चुअली. आनी अशें नासलें घरान फायनान्शियली ऑर कशें म्हणजे पप्पा भायरूच आसतालो चड करून, तशें मेळोंक ना. आतां बरें दिसता जेन्ना पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक धाडटा पळय सगळे क्षेत्रान की ना बाबा तुमी चला, खूब सपोर्ट करता, खूब. आनी सो आतां 9 to 16 आसा, फुडें म्हाका कॉल्स येता तेन्ना हांव तेंचेय घेतले तशें. डेफिनेटली. म्हणजे थिएटर जर जो करता तो निश्चित ताका खंयच्याय क्षेत्रांत फुडें सरपाक तो भियेना आनी तो खंय उलोवपाक तो
एक तयार जाता तयार आनी जाता, आपूण हय. बरो प्रेझेंट करता खंयच्याय क्षेत्रांत. ताका लागून थिएटर हे माध्यम सदांच, ताका लागून आमचे गोंयकार हौशी रंगभुमींतल्यान आयिल्ले आसा. ताका लागून गोंयकार सदांच आमी पळयता की हो. प्रत्येक क्षेत्रांत ते फुडें आसता, उलोवपाक बिलोवपाक ते. इवन हांव तुका सांगू, म्हाका उलोवपाक आवडटा, बट जेन्ना हांव गर्दी पळयता पळय तेन्ना हांव नर्वस जाता. ओके. अजुनूय जाता. तो एक आपले एक मनशाचो हें आसता की ना बाबा ताका गर्देन मातशें नर्वस जाता. इफ हांव स्टेजीर आसा आनी लोक अशें बसला न्ही तेन्ना हांव जावचें ना. ऑब्वियसली हांव स्टेजीर आसा, तशें जाता. पूण कॉन्फिडन्स जो येयला पळय तो थिएटर करूनच येयला. रील थिएटर केल्ले जे बरे आर्टिस्ट आसा ते कंटेंट क्रिएटर खूब कमी हय करतात. हय एक्चुअली ते फाटले वतात आनी कोणी थिएटर करूंक ना ते बरे व्हायरल जातात. ते कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएन्सर जाल्लेले आसात. हांगा तुमकां खंत दिसना? खंत म्हणजे कितें दिसता जाणा, हांवें तुका सांगला आपापलो डिसिजन आसता. इफ तुवें थिएटर केला आनी तुका दिसता की ना इन्स्टार आतां फॉलोवर्स वाडूंक जाय आनी आतां ते हें जाला मायंडसेट जाला की ना तुजे फॉलोवर्स आसा न्ही तरूच तुका काम मेळटलें. आतां ते जालाय तशें की तुजे समज बरे फॉलोवर आहा जाल्यार तुका खंयच्या सिरियलान काम मेळटा. इवन बिग बॉसान बीन पळय मगो तुजे फॉलोवर आहा तुका थंय आपयता ते. कंटेंट क्रिएटर म्हणून म्हणजे कांयच येना की बाबा एक्टिंग आनी कंटेंट क्रिएटर ते मिक्स केला. खूब डिफरंट आसा एक एक्टर आनी एक सो हे कंटेंट. सोशल मिडिया किंवा हे जे रिल्साचे माध्यम आहा हे थिएटराक खावपाक लागला काय अशें तुका दिसता बीन अशें कितें? म्हाका दिसना बिकॉज आपाप तेंच्यांनी कंटेंट क्रिएटर हे केला. शेवटी शास्त्र शिकप हे थिएटराचे गरजेचे आसा. तेन्ना तुका ते तेजे हा, roots, तेजे मातशें- मूळ कळटले. मातशें दिसता रे की ना बाबा आमकां जे मेळपाक जाय न्ही ते मेळना. यु नो एक्टर्स जे रावला थंय वाट पळयत रावला तेंकां मेळना. म्हणजे नॉन एक्टर आसा जेंकां कांयच बॅकग्रावंड ना तेंचे, कांयच करूं ना तेंच्यांनी, एक वर्कशॉप अटेंड करूं ना, तेंकां प्रोजेक्ट्स मेळटा. थंय खंय ना खंय लागता, मनाक लागता. बरोबर. सो सद्याचो हो काळ जो आसा तो मातसो रिल्साची जे माध्यम आयिल्ले आसा, सोशल मिडियाचो जो काळ आसा तो मातसो खंय तरी थिएटराचेर हावी जावपाक लागलेलो आसा. खंय तरी मातसो ताका मार कसो बसपाक लागिल्लो आसा. पण तरी आसतना शास्त्र शुद्ध जर थिएटर शिकले जाल्यार फुडाराक सुद्दां ती खूब महत्वाचें आसा. कारण की एक अभ्यास आसता तुका तेज्या फाटल्यान कशें परफॉर्म करत. ही खरी थिएटराच्या शास्त्राची कितें म्हणटा ती खासियत आसता. सो डेफिनेटली थिएटर हे खूब कितें शिकयता. न की बेश्टे तूं डायरेक्ट उठले आनी व्हिडिओ केले किंवा घातले. आतां हांव तुका सांगता, इफ कंटेंट क्रिएटर कोण आसा नॉन एक्टर आनी एक्टराक स्टेजीर हाडले तर मागीर तुमकां डिफरन्स दिसतलो की कोण कितें आसा तशें. बट हांव हें म्हणना की कंटेंट क्रिएटर रॉंग आसा. तेंचे फॉलोवर्स वाडटा, ती तेंची पेज आसा, तेंचे कितें आसता जसो कंटेंट घालता, जे टायमार घालता, जसो कंटेंट दिता, मेहनत आसता. हांव सांगता जशें आमी एक्टिंग करता पळय स्टेजीर प्रॅक्टीस आसूनी ऑर कॅमेरा एक्टिंग करता पळय तितलीच मेहनत कंटेंट सोदपाक, करपाक, शूट करपाक, एडिट करपाक लागता. सो दोनी कडेन स्ट्रगल आसा, सगळ्यांचो स्ट्रगल आसा, ना म्हणना. बरोबर. बट अशें दिसता की केन्ना केन्ना ते नॉन एक्टराक चड मेळटा जे एक्टर्सांक मेळोंक जाय. बरोबर. सो खूब बरें दिसलें तूं आमच्या स्टुडियोत आयलें आनी तुजो थिएटर प्रवास त्याच बरोबर सद्या कंटेंट क्रिएशनाचो तूं एक भाग जालेलो आसा. हाजेर तुवें उजवाड घालपाचो यत्न केलो. दोनी माध्यमां कशा तरेन स्ट्रगल आसा हेंय तुवें बऱ्या तरेन मांडलें आनी तुज्या फुडल्या प्रवासा खातीर तुका खूब खूब शुभेच्छा. थँक्यू. तुमकांय बी ही मुलाखत कशी दिसली निश्चित आमकां सांगा. हांव कितें उलोवंक शकता? हय सांग. ओके. सो एकूच सांगता, लायफान केन्ना डिसिजन घेवपाचें आसात न्ही तर 4-5 जाणांक विचारून घेवनाकात. जे मनान दिसता न्ही ते डिसिजन्स घेयात. बिकॉज हांवें म्हज्या लायफान खुबशे रॉंग डिसिजन घेतला जितून हांव चल मेळा म्हाका सगळें मेळा. बट मेन म्हणजे चेडवांक सांगता, इवन बॉयजांकूय सांगता की तुमकां इफ दिसता की हांव हांगा करपाक शकता जाल्यार करात. इफ फाटसून येता न्ही लोक की ना बाबा तूं हें करनाका, तुका हें जावचें ना, तर तेंचें आयकनाका. इफ मनानसून दिसता तुमकां करचें तर तुमी प्लीज फुडें वचात. सो खंय ना खंय स्लो वयतलें पूण स्ट्रगल आसा. खंय ना खंय तुमकां जें मेळपाचें आसा तें मेळटलें. आजून म्हाका तितलें मेळोंक ना जें हांव धाकटें आसतना चिंत्तालें आनी तें हांव ट्राय करता, आजून करता. सो तुमकांय सांगता प्लीज मेहनत करात.
सो ऐकावे जनाचे करावे मनाचे ह्या संदेश चेर आमी ह्या कार्यक्रमाची सांगाता करूया. एक बरो मेसेज मारिटा बायन दिलेलो आसा. तुमकां ही मुलाखत कशी दिसली निश्चित आमकां सांगा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही, दिल से गोमंतक.